नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो। चेतन देसाई बाळू फडके गटाच्या पॅनलान जिखली गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीची वेंचणूक। रोहन गांवस देसाईचे समर्थन आशिल्ल्या परिवर्तन गटाक खावची पडली हार। मडगांव बड्डे वाठारात एका घरात चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स व्यवहाराचो फातोड्डे पुलिशेन केलो पर्दाफाश। 1.10 लाख रुपयांचो गांजो, 1 लाख कॅश आणि एअरगन केली जप्त। शारांनी सोडूनच दियात, गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत पावले ड्रग्साच्या वाडट्या व्यवहारांक लागून गोंयकारांक भिवपाची आसा गरज, सांगता गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय। खात्यांनी दम ना काय दाम ना, काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराचो मंत्री तवडकाराक प्रश्न। आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी दम नाशिल्ल्याची मंत्री तवडकर हांणी उक्तायिल्ली भावना। मंगळारा 21 दिसांच्या गणपतीक दिलो निरोप। सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आणि फुडल्या वर्सा बेगीन यो, मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गजर करीत 21 दिसांच्या गणपतींचे केले विसर्जन। आणि अनमोड घाट रस्त्यान अवजड वाहनांक बंदी घाल्ल्यान ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी उक्तायल्या नाराजी। बंदी काढात ना जाल्यार करतले रस्ता रोको आंदोलन, दिले शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या वेंचणुकेत चेतन देसाई आणि बाळू फडके गटाचे पॅनल जैतिवंत थारले, जाल्यार रोहन गांवस देसाईंचे समर्थन आशिल्ल्या परिवर्तन गटाक हे वेंचणुकेत हार खावची पडली। गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या 6 जाग्यां खातीर एकूण 13 उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले। चेतन देसाई बाळू फडके गटावतीन महेश देसाई, परेश फडते, तुळशीदास शेटये, अनंत नाईक, सय्यद अब्दुल माजीद आणि महेश बेहकी हे उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले। हे सवय उमेदवार वेचून आयल्यात, जाल्यार जीसीए परिवर्तन गटावतीन महेश कांदोळकार, राजेश पाटणेकार, दया पागी, सुशांत नाईक, रुपेश नाईक आणि मेघनाथ शिरोडकार हे उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले। ह्या सवय उमेदवारांक हार खावची पडली। सगळे पॅनल आयिल्ले कारणान ते एक मिटीन काम करतले। आमी सगळे पयलीं म्हणजे स्टेडियम बांदतलो आनी पॉलिटिकल पार्टीचे आमकां तांचे सपोर्ट जाय पडटा, परमिशन आसा आमचे पूण आमी तांच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट घेवन आनी सीएमान आमकां प्रॉमीस केलें स्टेडियम बांदून दितले। हे पॅनल जे आयला पळय ते पॅनल क्रिकेटीचें परिवर्तन करूंक आयला, कित्याक हे पॅनल म्हाका खात्री आहा की हे पॅनल क्रिकेटी खातीर खूब काम करतले आनी ह्या फुडल्या 3 वर्सांत तुमकां दिसतलें की आमच्यो टिमी कितल्या वयर पावतात। कित्याक हेच्या आदी तुमी पळयलां अशें कोण थोडे मनीस आसले जेंच्या क्रिकेटीचे पडोंक नासले कांयच, पण हे सगळे क्रिकेट खेळिल्ले लोक आहात जेंच्यांनी हेच्या आदी क्रिकेटी खातीर काम केलां, तेंच्यांनी मेहनत केल्या, घाम गाळ्ळा क्रिकेटी खातीर आनी हेच्या फुडें ते एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्रिकेटी खातीर घाम काडटले आनी क्रिकेट फुडें व्हरतले 100%। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धारगळेच बांदतले। मनोहर पर्रीकार हांणी धारगळे दिल्लो जागोच स्टेडियमा खातीर योग्य आशिल्ल्याचे मत महेश देसाई हांणी उक्तायले। ऐकात। कित्याक थंय एरो सिटी येता, सगळी 5 स्टार हॉटेलां थंय येता, डेल्टिनाचे सगळे एअरपोर्ट लागीं आसा, डेल्टिनाचे ते एम्युजमेंट पार्क येता, रेल्वे स्टेशनां लागीं सगळे। सो लॉजिस्टिकली आनी बाकीच्या दृश्टीन ती सायट इट बिकम्स परफेक्ट सायट। त्या खातीर ताणें तो जागो आमकां अलॉट केलो आनी वी हॅव टेकन ऑल द परमिशन इन्क्लुडींग एनवायरमेंटल क्लियरन्स। सो आतां नव्या कमिटीन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मेळपाचें, गव्हर्मेंटा कडेन हे करपाचें, स्टेडियम बांदता ते कोणाचें घर बांदना आनी तो स्टेडियम ही प्रायोरिटीन सगळ्यांनी काम करून करपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मडगांव बड्डे वाठारात एका घरांत चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स व्यवहाराचो फातोडा पुलिशेन पर्दाफाश केलो। ह्या घरांतल्यान पुलिशेन वाडटे 1.10 लाख रुपयांचो गांजा जप्त केला, तशेंच 1,05,000 आणि एअरगन पुलिशेन जप्त केले। ह्या प्रकरणातलो मुखेल दुबावित आरोपी तेहरान उर्फ टेरेन्स फर्नांडीस हांणी फुजो काडल्यात। पुलिशेन सोमारा सांजे धाड घाल्ली। पुलिशेन हे विशीं गुन्यांव नोंद केला, तशेंच ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याचे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान सांगले। इन्फॉर्मेशन थी कि एक आदमी जो है वो गांजा की डीलिंग करता है, तो उस पर एक टीम बनी और रिलायबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसके घर में रेड की गई। तो उसके घर पर हमको 1 किलोग्राम से ज़्यादा गांजा मिला। उसके अलावा 3 वेइंग मशीन मिली,
एंड पैकेजिंग मटेरियल मिला है और एक एयर गन मिली है और उसके अलावा थोड़ा सा कैश मिला है, तो वो हमने सीज़ किया है और वो बंदा जो है वो अभी फरार है, तो टीम्स आर आफ्टर हिम टू कैच। ये एक NDPS का कल केस हुआ है। और क्या कुछ चेन स्नैचिंग तो कोई किसी को पकड़ा? मैनाकुत्री में एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, तो उसमें जैसे ही रिपोर्ट हुआ वी इमीडिएटली रजिस्टर्ड एन FIR एंड फॉर्म टीम्स, जिसके तहत हमने उसको विद इन 2 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट ऑफेंस और गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन वी एप्रीहेंडेड जो बंदा था इन्वॉल्व, उसको अप्रीहेंड किया और उसके पास से हमने इंटायर जो गोल्ड चेन है वो रिकवर की। तो बहुत ही फास्ट स्विफ्ट एक्शन लिया गया मैनाकुत्री में। गोंयांत ड्रग्सांचो वेपार आनी गुंडांच्यो गँग कार्यरत ना अशें स्टेटमेंट करपी पुलीस महासंचालकाचें विधान एकदम चुकीचें आसा। आयज गोंयच्या शारांसयत गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत ड्रग्स पावल्यात, देखून भिवपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाईचें म्हणणें। तशेंच सरकारान तात्काळ पावलां उबारलीं ना जाल्यार फुडल्या पिळगेचें भविश्य धोक्यात वचपाची शक्यताय आसा अशी भिरांतूय विजयान उक्तायली। DGPन काल सांगलां की गोंयांत गँग्स ना, गोंयांत ड्रगाचें तशें हें ना, ऑर्गनायज स्ट्रक्चर ना, पूण जे भशेन ड्रग यूज जाता आनी जे भशेन गांवांनी ड्रग्स पावल्या म्हाका दिसता एक भिरांकूच सिच्युएशन आहा। खरोच भिवपाची गरज आसा वेन इट कम्स टू ड्रग्स, आनी ताजे खातीर सरकार जर एक्शन घेता जेन्युइनली विदाउट कॉम्प्रमायझींग लिटल जाल्यार ही एक्शन वेलकम आहा। म्हाका दिसता गोंयांत हाजे पयलीं तेलंगणाचे पुलीस येवन तांणी गोंयांत ड्रग्स हाडयल्ली आहा। एंटी नॅर्कोटिक्स ब्युरो एंटी नॅर्कोटिक्स सेल हे प्रोएक्टीव जावपाची गरज आहा, आनी तें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे फुडले पिळगेक बऱ्याक पडटलें। गोमंतक दिसाळ्यान 2 दिसां पयलीं दिल्ल्या मंत्री रमेश तवडकरांचे संदर्भातले बातमीची दखल घेत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान सरकाराचेर फोग काडलो। मंत्री तवडकराक तांकां दिल्ल्या खात्यांनी दम दिसना काय दाम म्हणून गिरीश चोडणकरान प्रश्न उपरासला। तशेंच मंत्री तवडकरांचे हे भुमिकेक लागून सरकारांतलो भ्रष्टाचारूय उक्ताडार आयिल्ल्याचो आरोप गिरीशान केला। पळयात पुरे बातमी। मंत्रीपद मेळूनय रमेश तवडकार समाधानी नाशिल्ल्याचे आयकपाक येता। ताका प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठते प्रमाण खाती जाय आशिल्ली, पूण ताका ती मेळूंक नाशिल्ल्यान तवडकार चाळवला खंय। हालींच 2 दिसां पयलीं जाल्ले बसकेतूय तवडकार मंत्रीपदाचो राजिनामो घेवन आयिल्ल्याची गजाल कानार पडल्या। रमेश तवडकराचे हे भुमिके उपरांत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान तवडकार आनी भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या। तवडकराचे भुमिके उपरांत अशें दिसून येता मंत्रीपदां पयशे खावपा खातीर जाय काय कामां करपा खातीर जाय म्हणून गिरीश विचारता। आयकात गिरीशाचें म्हणणें। BJPचो नवीन मिनिस्टर रमेश तवडकर हाजो जो काल तांच्या मिटिंगेक एक स्टेटमेंट केलो तो आयज वेगळ्या वेगळ्या मिडियाचेर आयिल्लो आसा, तो पळोवन परत एकदां BJP सरकार आनी BJP सरकारांतले मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री कितले करप्ट आसा हें सिद्ध जाता। त्या स्टेटमेंटाक रमेश तवडकर म्हणटा खंय की जे पोर्टफोलियो ताका मेळ्ळ्याक तितून भितर कांयच दम ना म्हणून। सो ताका म्हणपाचें आशिल्लें की तितून दाम ना म्हणून, म्हणजे हे सगळे गजाल चल्ल्या त्यो पयशांच्यो। तो म्हणटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक खंय सगळें रीण आसा। हे जो पोर्टफोलियो कसले आसल्यार जो काम करपी आसता ताका ट्रायबल पोर्टफोलियो यूज करून ट्रायबलाचे वेलफेअर पळोवपाक जातालें। आयज युथाक कनेक्ट करपाक आनी युथाचो डेव्हलपमेंट करपाक एक वेगळें विजन घेवन काम करपाक शकताले। जो स्पोर्ट्स आनी युथ अफेर्स पोर्टफोलियो आसा, तिसरो आसा आर्ट एंड कल्चर। सो पोर्टफोलियो फक्त हे खावपा खातीर जाय हांकां काय काम करपा खातीर जाय, हो एक परत एकदां गोंयकारां मुखार स्पश्ट जाता की हो BJP गव्हर्मेंट आनी BJP गव्हर्मेंटाचो मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री हे सामके करप्ट म्हणून परत एकदां रमेश तवडकराचे हेजेर सिद्ध जालां। आनी ते स्टेटमेंट करता आसतना तो तांकां धमकी दिता की आपूण वेळ पडल्यार राजिनामा दितलो म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।
मंगळारा मडगावच्या 21 दिसाच्या गणपती बाप्पांक निरोप दिलो. 21 दिसांच्या गणपतीक निरोप दितना कांय लोकांच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आनी फुडल्या वर्सा बेगीन यो, मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गणरायाचो गजर करीत 21 दिसांच्या गणरायाचें विसर्जन जालें. पळयात गणपती विसर्जनाची कांय किंचित्रां. आज श्री स्वामी समर्थ सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीतर्फे जो 21 दिसाचो गणपती यंदा 18 वर्षान आमी साजरो केल्लो आसा, तेन्ना आयज विसर्जनाची मिरवणूक जी आसा, विसर्जनाची मिरवणूक आयज हांगासर वयता, तेन्ना पारंपरीक पद्दतीन पुणे वडगांव हांगासरल्यान ढोल ताशा पथक आयज ह्या मिरवणुकीची शोभा वाडोवपाक लागून येयल्ले आसा आनी असंख्य भक्त जे आसा ते हांगासर दिंडी गजराच्या तालान नाचोन हांगासर विसर्जनाचो आनंद लुटता. अनमोड घाटाच्या गोंय शिमेवेल्यान अवचड वाहनांच्या येरादारीचेर बंदी घाल्ल्यान गोंय तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्या ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मडगांव जिल्लोधिकाऱ्यान अनमोड घाट रस्त्यावेल्यान फक्त 6 टायरांच्या गाडयांक सोडपाचो आदेश दिला. आमच्या गाडयांचेर घाल्ली बंदी काडची, नाजाल्यार 20 तारखेर रस्ता रोको आंदोलन करतले म्हणून ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी शिटकावणी दिल्या. अनमोड घाटाच्या गोंय शिमेचेर रस्तो कोसळून 2.5 म्हयने जाले, मात कामाक सुरवात जावंक नाशिल्ल्यान ट्रक असोसिएशनचे वांगडी तशेंच लोकांनी रस्त्याच्या दुसरे वटेन येरादारी सुरू करची म्हूण मडगांव जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागणी केल्ली. देखून सुरक्षेचे नदरेन उपाययोजन केले उपरांत बेगीनूच गाडयांची येरादारी सुरू करपाचें आश्वासन जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लें. उपरांत 12 तारखेर जिल्लोधिकाऱ्यान अनमोड घाट रस्त्यावेल्यान फकत 6 टायरांच्या गाडयांक सोडपाचो आदेश दिल्ल्यान 6 परस 6 टायर आशिल्ल्या वाहन चालकांनी नाराजी उक्तायली. मंगळारा गोंय तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी एकठांय येवन आपल्याचेर अन्याय जाल्ल्याचें सांगलें. तशेंच आमच्या गाडयांचेर घातिल्ली बंदी काडची म्हूण मागणी केल्या. बंदी काडली ना जाल्यार 20 तारखेर रस्तो कोसळिल्ल्या सुवातेर येवन रस्ता रोको आंदोलन करपाची शिटकावणी ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिल्या. अनमोड घाटातील गोवा हद्दीत या ठिकाणी 2 महिन्यापूर्वी रस्ता कोसळल्यानंतर बंद केला होता. त्याच्यानंतर 12 तारखेला सगळ्यांनी चालू करायचं म्हणून मागणी केली होती. खास करून हेवी व्हेकलवाल्यांनी चालू केले, 10 टायरहून अधिक वाहनधारक जे गाड्या आहेत त्यांनी चालू करण्याची मागणी केली होती. तर 12 तारखेला साऊथ गोवा कलेक्टरनी एक इकडे लेटर इश्यू केले की फक्त 10 टायर सोडून इतर कमी म्हणजे 6 टायरच्या गाड्यांना ते मात्र चालू म्हणून इकडे हे दिलेलं आहे, कॉपी दिलेली आहे. परंतु जे बाकीच्या गाड्यांना बंद केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झालाय. त्यामुळे आज या ठिकाणी लॉरी असोसिएशनचे विविध लॉरी असोसिएशनचे जे 10 टायर व त्याहून अधिक लॉरी असोसिएशनवाले इकडे जमून इकडे सगळ्यांना मीडियाला तसेच कलेक्टरला सांगू इच्छितात की जर 20 तारखेपर्यंत जर इकडे सगळ्या गाड्यांना जर चालू करून दिलं नाही तर 20 तारखेला या ठिकाणी येऊन सगळेजण रस्ता रोको करणार आहे. त्याला लागून त्यांची सगळ्यांची मागणी आहे की लवकरात लवकर यावर तोडगा करून चालू करण्याची त्यांनी मागणी केलेली आहे. कर्नाटकचे आणि गोव्याचे दोन्ही यातले सगळे जितले गाडी येवचे भायले गाडी फक्त कर्नाटक म्हणून न्ही, जितले ऑल ओव्हर इंडियाचे गाडी जे येतात म्हणजे जीजे जावन आरजे जावन के जावन एपी जावन टीएन जावन सगळे गोयचे म्हणजे असोसिएशना वांगडा म्हणजे गोयच्या लोकां खातीर त्यांचे सगळे जण उभे आसा. ते फायदे फक्त एकट्याचेच न्ही, बाकी सगळ्यांचे सगळ्या गाडीकारांचे मुद्दा आसा. गाडीकारांचो मुद्दा खंयचे एक स्टेटीचो मुद्दो न्ही, सगळ्या गाडीकारांचो मुद्दो. आता प्रोसेस करून आता आमी कलेक्टरा वचून आतां मेळटले, फाल्यां नाजाल्यार आयज आमी कलेक्टरा मेळटले मेळून ताका हांगची परिस्थिती आनी जे कितें आहा ते तांकां सांगतलें की कलेक्टर येवन पळयला काय परत येवन सर्वे केला काय खबर ना की आमी आतां जितले आतां येवन गेला कितें काम तसोच कांय चेंजीस कांयच ना. तर आतां कलेक्टरा आमी लेटर दितले आनी तेजे उपरांत जर कलेक्टरान जर तो टायम दिता आनी जर ह्या मानता जर आमकां फुडली कारवाई ते अशेंच तरेन स्ट्रायक करून आमकां बसोवन धरना दिवन आमचे म्हणजे मागणे हेतून घेवचे पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय खेळां खात्याक मानाचो स्कॉच पुरस्कार फावो जाला. खेळां खात्यान भारत सरकाराच्या खेलो इंडिया ह्या उपक्रमा खाला राबयिल्लो खेलो गोवा हाका पुरस्कार मेळ्ळा. खेळा संचालक डॉ. अजय गावडे हांकां स्कॉचा कडल्यान 20 सप्टेंबर ह्या दिसा दिल्लींतल्या सिल्वर ओक हॉलांत 121 स्कॉच समिटांत पुरस्कार भेटयतले.
एससीपीडी नुस्तें मार्केटांत खासा करून पारंपारीक नुस्तेकारांकडल्यान जो शुल्क घेतात तो कमी करचो म्हणून नुस्तेकार बोटधनी तशेंच वेपाऱ्यांनी एससीपीडीएच्या बसकेंत मागणी केली. तशेंच नव्यान मार्केटांतल्यान कसलोच फायदो जावंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. पारंपारीक नुस्तेकार, रांपोणकार, बोटधनी तशेंच हेर स्टेक होल्डर्सांक विश्वासांत घेवन शुल्क थारोवपा विशीं बसका आपयली. फाटल्या वर्सा शुल्क 50% कमी केल्या तशें एससीपीडीएचे अध्यक्ष कृष्णा साळकार हांणी सांगलें. होलसेल फिश मार्केट जे आसा आता न्यू बांदिल्लें ते ऑलमोस्ट एक 3/4 आमचें कंप्लीट जालां आनी ते इनॉग्रेट करपा खातीर आमी एक सांगिल्लें की ह्या म्हयन्या भितर 25 ते 30 तारखे भितर आमी इनॉग्रेट करता. लास्ट मिटिंगेक दोनूय MLA जे आसा ऑनरेबल आयचो मिनिस्टर दिगंबर कामत सर आनी विजय सरदेसाय हांणी सांगलें की ते स्टार्ट करचे पयलीं बारीक बारीक कितें पळय फॉल्ट्स आसा ते पयलीं आमी क्लियर करात. फॉल्ट्स खंयचे आशिल्ले बाबा तो मार्केट येतो व्हडलो आसा ताजे मेंटेनन्स कोण करतलो, थंय वॉशरूम्स आसा वॉशरूमाचे मेंटेनन्स कोण करतलो. आज आमी पळयता की सगळे इवन गव्हर्नमेंट GMCन तुमी वचात जाल्यार खंय वचात एक एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा क्लिनिंग करपा खातीर आनी त्या खातीर आज GMC क्लीन दिसता. सो सेम असो मार्केट क्लीन उरचो ताच्या खातीर पयली एजन्सी अपॉयंट करा, मागीर मेंटेनन्स कोण करतलो ते पळया, सुलभाक तुमी एंगेज करतले की ना ते एक डिसिजन घेयात. जे सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, जे रांपोणकार आसा, जे बोटकार आसा, जे ट्रेडर्स आसा, जे थंय बिझनेस करतात, हे सगळे स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें बाबा रेट फिक्स करपा जाय, कसो करपा जाय, खंयच्या गाडयांक कितें करपा जाय, तुमकां जागो खंय एलोकेट करपा जाय, हाच्या खातीर आज आमी मिटींग आपयल्ली. सेकंडली तांचें हें आशिल्लें की लास्ट टायम तुमी जो रेट लायतालो तोच दवरा म्हणून आनी कमी जाता जाल्यार पळया. आमी लास्ट टायमाचो जो रेट आसा तातूंत 50% आमी गोंयकारांक एक वर्सा पयलीं कमी केला. म्हणजे एका वराक सपोज 300 रुपया आमी भायल्यान घेता कोणाय कडल्यान ट्रेडर्सा कडल्यान जाल्यार गोंयकारा खातीर 50% आतांच कमी आसा. सो आमी तांकां सांगलें की पयलींच कमी आसा म्हणून. ताचेर थोडे जाण एग्री जाले, थोडे जाण म्हणटले आनीय कमी करा म्हणून. आमी एग्री जावन आतां रेट वाडोवपा आसले तेजेर आमी कशेंच रेट वाडोवपा आनी आमची सजेशनां दिले. सजेशन कितें दिलें, जे पयली रेट्स आहाय त्यो आतां गोंयकारां आवली आहले आवली ते बंद कराय म्हणून. गोंयकारां एक रेट आहाय तो वन टायम दे. कितें आतां हेंचें कितें जालां हांगा सामकें लुटमार जाला. वरा मार 2000 बी जाता, वरा बंदन फायन्स कितें आहा तेजे 2000. सो आमी एक हें दी म्हणलां गोंयकारांक जे भायल्यो गाडी येता तांकां कराय तुमच्या. न्यू आतां मार्केट ते ओपन करपा आसा आनी मार्केट ओपन करतकीर कशें चार्ज करपाचें ते कितें वराक पयलीं 300-500 लायताले पळय ते वाडोवपा सोदताले ते आमी ऑब्जेक्ट केला. तेजेर आमी कंडेम केला. वाडोवपाचें कांयच ना. ते जे पयलीं चार्ज करताले वराक तशेंच तुमी चार्ज करपाचें पर आवर. गोंयचें नुस्तें येता पळय तुमी कितें तेंचेर नॉमिनल फिक्स करा कितें तरी. आनी जाय जाल्यार तुमी एका कोणाक मानशेकाराक आनी रांपोणकाराक आसा पळय फ्री देखून दिवपाक शकता. कितें ते ट्रेडिशनल गरीब फिशरमॅन ते तेंचे कडेन कांयच ना. आनी बोटकारांक कितें तरी ते बोटकारान सांगलें आसतलें ते मी दवरला तुमी बोटकारांक कितें चार्ज करा गाडी फाटल्यान वरा फाटल्यान न्ही. एक 5 वरांची सकाळी 4 ते 9 पर्यंत मार्केट आसता पळय तुमी एक 5 वरां खातीर एक कितें फिक्स चार्ज करा. तिस्क उसगांव वाठारात मंगळारा राती कार आणि बुलेट मध्ये अपघात जालो. या अपघातात साकोर्डे वाठारातलो बुलेट चालक प्रथमेश जावन ताका दुखापत जाले. प्रथमेशाचेर पिळ्या भलायकी केंद्रात उपचार करून ताका घरात हाडला. फोंडे पुलिशेन अपघाताचो पंचनामा केला. उसगांव बाजारात मंगळारा राती 11:30 वरांचेर कार आणि बुलेट यांचे मदें समोरासमोर टक्कर जाली आनी ह्या एक्सिडेंटाक बुलेट चलोवपी जो प्रथमेश सावंत आशिल्लो तो किरकोळ इंजर्ड जालो. ताका प्रायमरी हेल्थ सेंटर पिळ्या हांगा ट्रिटमेंट केल्या नंतर घरा धाडलेलो आसा. त्याच बरोबर दोन्ही कारीचे तशेंच बुलेटीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. स्थानीक लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे कार धारबांदोडेच्यान उसगांव वडा कडेन ते दिशेन वयताली तर बुलेट चालक धारबांदोडेच्या दिशेन वयतालो. समोरासमोर टक्कर जाल्ले कारणान बुलेटीचे मोठ्या प्रमाणात तशेंच कारीचेंय नुकसान जाल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी ह्या एक्सिडेंटाचो पंचनामा केल्लो आसा. तिस्क उसगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. फातोडेच्या हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या नागरिकांनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायची भेट घेवन तांच्या वाठारांतले प्रश्न मांडले. अदानी कंपनीन गॅसीची पायपलायन घालतना रस्ते खणून दवरल्यात. तेच बरोबर लायटीच्या केबल्सांचे लुकसाण केल्ल्यान कांय लोकांची वीज पुरवण बंद जाल्या. तेन्ना आमदारान लक्ष घालची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. बेगोबेग रस्ते आनी वीज पुरवण सुरळीत करची असो आदेश आमदार विजय सरदेसायान संबंदीत अधिकाऱ्यांक दिला.
अडानीन गॅस पायपलायनी घाल्या मडगांव फातोर्डा मतदारसंघात आणि हावसिंग बोर्डान. आता हे पर्टिक्युलर केसीन हावसिंग बोर्डान अडानीचे गॅस पायपलायन घालतना तांची इलेक्ट्रिकल केबलिंग जे आहा ते कट केलां आणि ते म्हणटा डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप कर. डिपार्टमेंटा कडेन कशें फॉलोअप जातलें? तुमी कट केला, तुमी रिपेर करून दिवंक जाय. सो तांकां सांगलां हांवें तुमी करून रिपेर दिया म्हणून. आनी ताचे तो इंदालकर म्हणून ताचे कडेन उलयलो. आणि इश्यू कितें आशिल्लो आज इश्यूज बेसिकली एक अशें जाता की गोंयांत नोकऱ्यां खातीर व्हडलो इश्यू जाल्लो आहा. दुसरें म्हणल्यार की ज्या आमच्या म्युनिसिपालिटी नाजाल्यार कोण सर्विसीस दिवंक जाय हे लोक टायम बाउंड कोणाकूच आदार करनात. टायम बाउंड आदार जायना म्हणून गोंयांत टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस म्हणटी जायना. सरकार कितेंय सांगू, एक खरी खबर आहा की सरकाराच्या डिपार्टमेंटांनी लोक काम करीत नात आनी ताजे खातीर लोकांक त्रास जाता. म्हणून आमी तांचे फॉलोअप करपा खातीर फोन मारचे पडटा. ही फायल खंय पावली, हें कितें जालें, खंय पावला. हाजे खातीर हांव मागतां की सरकारान दर रिव्यू करतात वो मंत्र्याचे रिव्यू करतात. टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणल्यार जंय एप्लिकेशन तुवें दिलें सगळें जर तें क्लियर आहा नाजाल्यार ताका रिजेक्शन दिवचें ना जाल्यार ताजें एक्सेप्टन्स दिवचें तें विदीन टायम मेळूंक जाय. हे टायम बाउंड म्हणटे गोंयांत जायत ना. बेतोडा पंचायत वाठारांतल्या बोंडबाग आनी फोंडेच्या दुर्गाबाट वाठारांमदीं आशिल्ल्या शिमेचेर कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. प्लास्टीक पिशव्यांनी हाडून कोयर उडोवपाच्या प्रकारांनी दुपेटीन वाड जाल्या. मजगतीं कोयराच्या याराशींक लागून रानटी गव्यांचो आनी भटक्या सुण्यांचो वावरूय बरोच वाडला. हाच्या आदी गवे रेण्याच्या हल्ल्यांत एक बायल आनी भटक्या सुण्याच्या हल्ल्यांत एके सांत चलयेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. देखून बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवन लक्ष दवरपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. यहाँ बनबाग में ही रहता हूँ. हमारा एक कचड़े का इधर डैम लगाता है जो बनबाग का और फोंडा म्यूनसिपाल्टी का बॉर्डर है, जिसमें बहुत सारे लोग कचरा डालते हैं जिससे कुत्ता लोग भी आता है, खाता है और रास्ते में चलने वाले लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है. जिसके लिए एक साल में इधर 2 एक्सीडेंट भी हो गया है, 2 लोग मरा भी है. तो इसमें म्यूनसिपाल्टी को भी प्लस थोड़ा पंचायत को और लोगों को भी समझना होगा जिससे कि ये एक्सीडेंट ना हो. बोंडबाग गांवांत म्युनिसिपाल्टी आनी बोंडबाग पंचायतीची बावंड्री, बेतोडा पंचायतीची बावंड्री आहा पळय न्हू, तर मदीं ते कचरो रस्त्यार उडयतात लोक. पूण तेजे म्युनिसिपाल्टीन कितें तरी उपाय काडपाक जाय, कारण थंय कचरो उडयचो न्हू असो ग्रामस्थांनी कोणी उडयचो न्हू. कारण थंय कचरो उडयले नंतर एक तर गवे रेडे आसा आनी कुत्रे जमतात आनी बाकी जनावरां. पूण ते बाकी जनावरां येता पूण कितें जाता मागीर लोकांक त्रास जाता. पाजक आनी हे गेल्ले 8 म्हयने भितर पयलू आमचे पंचायत एरियेचे एक बायलेक गव्हर्नमेंटांनी हल्लो करून ती एक मरण पावल्ली आसा. आनी दुसरी म्युनिसिपाल्टीची एरियेची ताजे सकयल आसा म्युनिसिपाल्टी एरिया, ताजे सकयल एक ल्हान भुरग्याक कुत्र्यान हल्लो करून त्या भुरग्याचो बळी गेल्लो आसा. कारण हेची दखल घेवन म्युनिसिपाल्टी ताका थंय एक CCTV कॅमेरा बसोवपाचो आनी तेजी एक सेक्युरिटी दवरपाचो थंय. आनी थंय कितें तरी उपाय काडपाक जाय. कारण ना जाल्यार हें अशेंच घडत जातलें, कोणाचो बळी वसत हो हिशोब ना. म्हणून हांव सरकारा कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता, म्युनिसिपाल्टीची मिनिस्टरा कडेन सुद्दां कितले गोंया पर ताका थंय ते कितें तरी उपाय करपाक लाया म्युनिसिपाल्टीक. मांद्रे अणकणे वाठारांतली पारंपारीक झरीची उदकास्रोत खात्या वतीन उदरगत करून ताचें उदक थळावे शेतकाऱ्यांक मेळचे हे खातीर यत्न करतले अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार शीत आरोलकारान दिलें. मंगळारा उदकास्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत थळावे पंचाक घेवन आमदारान झरीची पळोवणी केली. उपरांत आमदार उलयले. लास्ट विकान आमची काडा कमिटीची मिटींग असली सेक्रेटरीएट, तेन्ना आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर असले आनी त्या टायमाचेर वेरियस इश्यूज म्हणजे काडा खंय खंय लागल्यात, खंय खंय आसूंक जायना वा चुकोवन लागल्यात, किंवा खंय खंय वॉटर बॉडीज आहात आनी वॉटर बॉडीज जे युटिलायज जातले प्रत्येक गांवांक तेचेर डिस्कशन जातलें. तेन्ना हांवें तो प्रपोजल हांगासर हलकाण्यांतलो मांडलेलो की हांगासर एक डॅम, बारीकसो डॅम आहा, म्हणजे सगळ्या चडशें उदीक स्टोर जातलें. म्हाका दिसता हो डॅम 30 वर्सां पयलीं बांदलेलो. ही प्रायवेट प्रॉपर्टी, देशप्रभूंची प्रॉपर्टी, आनी उदीक हांगासर इतले स्टोर जाता आनी वॉटर बॉडी इतली आहा, म्हणजे झरी जितले आहात ते उदीक थंय स्टोर जाता. आनी जर म्हाका दिसता हे सगळें जर आमी डिसिल्टींग जर करीत जाल्यार आख्खे मांद्रे गांवांत जे शेतकरी आहात ते शेतकऱ्यांक शेतांनी डायवर्ट जर उदीक करीत जाल्यार तांकां चडसो बेनिफीट जातलो. आमी पळयतात की शेतकरी पावसाच्या दिसांनी शेत लायतात आनी मागीर पडींग जमनी उरतात आनी दुसरे क्रॉप्स काडपाक तांकां उदकाचो प्रॉब्लम जाता, बांय सुकतात आनी वेरियस इश्यूज जातात उदका खातीर. आनी शेतकरी आमचे
शेता कडल्यान पयस वचत आहात. तेका लागून आमचो इतलोच प्रयत्न आहा की ह्यो उदीक आहा ते सगळे शेतांनी म्हणजे आमचो मारुती टेम्पल बीन ते मळे आहा थंयसर त्या सायडीन उदीक कशें वयतले आनी कशें तांकां उदकाचें प्रोविजन करून दितले. तेका लागून आयज इन्स्पेक्शन आसलें WRT ऑफिसरां वांगडा. ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलां की इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करा आनी इन्स्पेक्शन करून उदीक कशें शेतकऱ्यांक मेळटले आनी कशें तांकां प्रोविजन करूंक मेळटले ते एक रिपोर्ट तयार करता. त्या प्रमाणे आयज आमी हांगासर येयले. कोलवा मुंगूल वाठारांत फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक एका दुबाविताक अटक केल्या. राजेश हेल्मा अशें अटक केल्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. तशेंच ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावित अमोग नायकाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांव सत्र न्यायालयान भायर आयलो. अमोग नायक हाणें अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणांत आतां मेरेन वट्ट 25 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा. बारा ऑगस्टाक सकाळ फुडें मुंगूल हांगा एक गाडयेचेर हल्लो जालो. 3 युवकाचेर हल्लो जालो. तातूंत भितर गन फायरय जाल्ले आनीक ह्या प्रकरणाक भितर आतां पर्यंत फातोर्डा पुलिसांनी 25 जाणांक अटक केल्ली. 25वो जो आसा तो राजेश हेल्मा म्हूण ताका फातोर्डा पुलिसांनी काल अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे फाटलो 1 म्हयनो हो राजेश हेल्मा आशिल्लो तो पुलिसांक हाताक सांपडनाशिल्लो. पूण पुलिसांनी ताजें जें नेटवर्कींग आशिल्लें तें नेटवर्क जे इलिगल धंद्याचें नेटवर्क आसा तें ताजेर घालो. ताजेर थंय तांकां म्हणजे ताका धरपाक चालू केलें आनी ताजे नंतर राजेश हेल्मा जो आसा तो पुलिसांक एकदांचो मेळ्ळो जो आपलो धंद्याचेर आड येता. हाका लागून राजेश हेल्मा जो आयिल्लो गोंयाक तो गोंयाक पुलिसाच्या तावडीक सांपडलो आनी काल ताका फातोर्डा पुलिसांनी अटक केली. ह्या हातूंत भितर सद्याक राजेश हेल्मा जो आशिल्लो तो आंध्रा आपल्या मूळ गांवाक वचून राविल्लो. 1 आठवडो पयलीं पुलिसांनी ताजो भाव ताजो इन्वॉल्वमेंट ह्या गँग वॉराक आशिल्लो तो म्हणजे प्रकाश हेल्मा हाका अटक केल्ली आनी आतां राजेश हेल्माक तांणी काल अटक केल्ली आसा. राजेश हेल्मान एंटिसिपेटरी बेलीकय एप्लाय केल्ली पूण ताणें आज जी एंटिसिपेटरी बेल आसा ती आपली विड्रॉ केली. इतली मजगतीक आनी एक जो प्रायम एक्यूज आसा तो म्हणजे अमोग नायक ह्या हातूंत जो सद्याक फरार आसा ताणें एंटिसिपेटरी बेलीक एप्लाय केल्ले आनी सेशन कोर्टान आज ताजी एंटिसिपेटरी बेल आसा ती डिसमीस केल्ली आसा आनी आतां फातोर्डा पुलीस ताका परत सर्च ताजो चालू आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग कोलमोलकर. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.